सध्या कलंगूटकार कन्फ्युज्ड आहा की वेर इज मायकल गोईंग हो सगळ्यांत मोठो प्रश्न चिन्ह चल्ला. हो केन्ना पर्यंत क्लियर जातलो? Michael is with the people. बट I am always with विच the people. पार्टी? Party कितें is not very very important at the moment. I am with the people and I am working for the people. We are working on from morning till evening. It is not that we are just going and sitting in the house or sitting in the office for name's sake. Whatever works are possible to be done. 100 लोक येता तितूनसून 80 जाणांचें काम जावचें म्हणून आमी प्रयत्न करता. अशें न्हू की 100 जाणांचें जातलें. आमी प्रयत्न करता, आमी फिल्डार आहा, आमी काम करता आनी ते रातचे 10 10:30 पासून काम कंप्लीटूच जायना. म्हणजे सकाळीं जे स्टार्ट जाता 8 ते 10 पासून आमचें काम चालूच आसता. जे इलेक्शन लागीं पावलां ते लोक आमकां सांगतले आतां चालू आहा. मिटींग ऑफ पार्रा कंप्लीट जाल्या, आमी आरपोरा नागवा कंप्लीट केल्या, कलंगूटूय 50% कंप्लीट जाल्या, 50% आयज आनी कांदोलीची कंप्लीट जाल्या. ह्याच दिसांनी ते आमकां सांगतले. आमचे जे मेन कार्यकर्ता आहा, जे मेन मनीस जे आमच्या वांगडा चलतले इलेक्शनाक, जे फुडें आसतले, जे आमकां निवडून हाडपाक वावुरतले, हेंचेच डिसिजनाचेर आमकां फुडें वचपाक जाय. कित्याक तेच आमकां निवडून हाडटले. अशें न्हू की वी गो अगेन्स्ट द विशीज ऑफ द पीपल. वी हॅव टू गो with the people and I will walk with the people that extra mile to see that the interest of the local people and the people of Goa is protected. सध्या जे चालला सगळ्या पार्टींचे, ह्या पार्टींचे त्या पार्टीन, त्या पार्टींचे त्या पार्टीन होते, हे कितपत योग्य आहा? सी एक पॉलिटिक्सान एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स असतात ते आमकां मनोहर भाईन शिकयल्ले. ते एक टायमार बरे बरे जे लिडर त्या टायमा वयले आसले ते तांकां शिकयताले आनी तेणी आमकां एक 7-8 वर्सां शिक्षण हें दिल्लें आहा आनी त्या प्रिंसिपला वयरसून आमकां फुडें वचपाक जाय. आतां अशें पळयता आमी की जे उडयो मारता खंय मारता तेच कळना. कोण खंय उडयो मारता, कितें आहा. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता गोंयच्या लोकांक की आमी पयशे पळोवंक पारना. पूण हे उडयो मारता तितून पयशे म्हणटा ते पळोवंक पारना. पूण गोंयचे भवितव्य पयशे घेवन आमी खंय वयचे ना वयर. पयशे सगळे हिंगाच धरून वचोंक जाय, गिरेस्का हिंगा धरून वचोंक जाय. पूण आमी लोकांचें काम करपाक जाय. उडयो लोकां खातीर उडी मारली अशें म्हणूंक पारना. पूण उडयो मारतात तितून ते ना, सगळे आमी हांव इतलेंच म्हणटा की हे जे चल्लां हें सारकें ना. हितून हे फुडें सगळे जे चल्लां हें सारकें ना. आमी स्थिर रावपाक जाय. आमी एक डायरेक्शन घेवन चलपाक जाय आनी हे डायरेक्शनान गोंयच्या लोकांक आमी पळोवपाक जाय, गोंयकारांक आमी पळोवपाक जाय की अशेंच न्हू की तुमी उठ सूट चल हें रॉंग. हे हितून गोंयचे भवितव्य कितें? राजकारणाची दिशा बदलता. हांव इतलेंच म्हणटा, आमचो गोंयचो कल्चर, आमची संस्कृती जो तर आमकां राखपाक जाय जाल्यार आमी गोंयकार जे आमी म्हणटा हे आमी जे नीज गोंयकार आहा थिंगाच रावपाक जाय. आमकां कोण तरी येवन उत्तर प्रदेशाकसून येवन वा आनी खंयच्या स्टेटीनसून येवन आमकां सांगूंक शकना की आमी अशें चलया आनी आमी तशें चलया. म्हाका दिसता आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. रिलीजन इज नॉट द एस्पेक्ट वॉट आय एम टॉकिंग. थोडे जाण रिलीजन मदेगात हाडटा, थोडे जाण कास्ट मदेगात हाडटा. आमी ह्या दिसांनी खुबशे गजाली पळयल्ल्या. आमी मिडियाचेर पळयला की कोण कोण कास्टाचे उलयता. आमी ह्या कास्टाचो मनीस मुख्यमंत्री करतले, आमी ह्या कास्टाचो मनीस हे करतले, आमी आयजूच डिक्लेअर करता, आमी रातचे डिक्लेअर करता. ही सगळी फकाणां. आमी जर तर गोंय फुडें व्हरतले आनी गोंयकारांक सांबाळटले जाल्यार आमी खंय आहा थिंगाच रावपाक जाय. बरें सरकार करपाक हिंगा थिंगा वचपाची गरज ना. जे कितें वोकल फॉर लोकल आहा, आमी वोकल आहा फॉर लोकल. आमकां दुसऱ्यो पार्ट्यो नाका. खंयचे तरी पार्टी येयले म्हणून भुलपाचें आनी थिंगा वचपाचें. ते कितें तरी एक पिक्चर दाखयता की आमी अशें तुमकां गोंय करून दाखयतले. आमकां तशें गोंय नाका. आमकां सिंगापूर जाल्लें नाका, आमकां दुबय जाल्लें नाका. आमकां गोंय आहा तें गोंयच दवरपाक जाय. हें जर तर करतले जाल्यार आमी सारके रावपाक जाय आनी तकली जाग्यार दवरूंक जाय. बेश्टेच तेणी कितें व्हडलें कितें दाखयलें आनी व्हडली गजाली सांगल्यो म्हणून उडी मारप ना. आनी कोण उडी मारल्या तेणी
डिसिजन सारखे घेवंक जाय, रिकन्सिडर करूंक जाय. कोणे कोणे उडयो मारला पळय त्यो डिसिजन रिकन्सिडर करूंक जाय. हितून राजकारणाची दिशा बदलता अशें दिसना. काय बदलचे ना. हांव तुमकां एक गॅरंटी दिता, गोंयकारांची जी नस आहा ती आमी जाणा, कित्याक हांवूय तितूंतलोच. गोंयकार खंय बदलूंक ना. लिडर बदलल्या. लिडर आयज हिंगा आहा तो थिंगा धांवला आनी खंय धांवला, जो मातयेन आहा पळय तेज्या वांगडा धांवंक ना. इज नॉट गॉन टू द ग्रासरूट. देर आर सम पॉलिटिकल पार्टीज विच आर विथ द ग्रासरूट पीपल. They are going somewhere else only. Their direction is changed. You cannot change direction. वारे अहे मारले म्हणून अहे रावप ना. आमी सारखे रावंक जाय फर्म. आनी हे जे जाला आयज सद्याक ते लोक थिंगाच आहा. गोंयचे लोक थिंगाच आहा. लिडरूच चेंज जाल्या. लिडर हे सायडीन आहा ते हे सायडीन जाल्या. अशें चलोंक जाय ते अशें चलपाक लागले फाटल्या वाटेन. हे म्हाका दिसता खंय तरी चुकीची गजाल आहा. गोंयचो लोक योग्य टायमार 1.5 म्हयनो उरला. योग्य टायमार तेंचो जागो तेंकां दाखयतले. हे हांव सांगूंक सोदतां. जागो दाखयतले म्हणजे कितें, दे वील शो देम द प्लेस दॅट वॉट यू डू वी आर नॉट विथ यू. वी पीपल आर एट वन प्लेस. द लिडर ओनली इज गोईंग. लिडर हातोच वयता. कित्याक वयता ते गोंयचे लोक जाणा. त्यांनी सांगपाची गरज ना. कित्याक वयता ते गोंयचे लोक जाणा. आयज आमच्या गोंयकारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की हो धांवता म्हणून आमी धांवप ना तेच्या फाटल्यान. तो खंय तरी धांवता आपल्या फायद्याक. आमी आहा थिंगाच रावंक जाय. बरें काम करपाक जाय. जे गोंयच्यो बऱ्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा, कितली वर्सांच्यो पार्टी आहा, तेंच्या वांगडा रावपाक जाय. हांव म्हणना की म्हाजीच पार्टी सारकी. खूब गोंयच्यो पार्ट्यो बऱ्यो आहा. निजाच्यो पार्ट्यो, आदीसून गोंय सांबाळून दवरलेल्यो पार्ट्यो, गोंयकारांक राखलेल्यो पार्ट्यो आहा. आमी कितें न्याय येयले म्हणून भुलपाक जाय. आमचें कितें आहा तें सोडून थिंगा वचपाचें, तें करप ना. म्हाका दिसता आमी चुकता आनी चूक मानून घेवंक जाय. जो तर कोणें गेला तो तेणें परतून रिवर्स गियरान परतून येवपाक जाय.